2022 वर्सा केंद्र सरकाराच्या वित्त खात्यान काडिल्ल्या आदेशाप्रमाण समेस्त गोंयकारांनी आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक 31 मार्च 2023 पयलीं लिंक करून घेवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले। ह्या प्रक्रियेविशीं बेठे पॅनिक जावचें न्ही अशें मुख्यमंत्री सांगता। पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या फायनान्स डिपार्टमेंट वेबसायटीचेर बसून आनी 1000 रुपया दंड भरून स्वता आपले काम करपाक शकता, नाजाल्यार CA सिटीजन सर्व्हिस सेंटरान वचून पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक जाता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। फुडल्या 3 वर्सां भितर गोंयान 150 मेगावॅट वीज तयार जातली अशी घोषणा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या। शिरगांवा लायटीच्या अंडरग्राउंड कामाचे HT आनी LT लायनीच्या कामाची बुन्याद घातले उपरांत वीज मंत्री ढवळीकर उलयताले। ह्या वेळार मयेचे आमदार पेमेंट शेट, वीज खात्याचे मुख्य इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस, शिरगांवची सरपंच करिश्मा गांवकर, उपसरपंच जयंत गांवकर, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत आनी हेर हजर आशिल्ले। गोंयची शेतकी जमीन हेर राज्यांतल्या बिगर शेतकारांक विकपाक बंदी घालपी गोंय कृषी हस्तांतरण निर्बंध विधेयकाक राज्य मंत्रिमंडळान शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन मंजुरी दिल्या। हे विधेयक येता त्या विधानसभेत मांडटले। गोंयांत 40,000 हेक्टर शेतकी जमीन पिकावळी सकयल येता, मात हातूंतली फकत 28,000 जमनीत सध्या शेतकार पिकावळ घेता। उरिल्ली सुवात पडींग आसा। शेतकार जमनीचें रुपांतरण करून बांदकामाक येवची न्ही म्हूण हो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतला। हरशी सामान्य मनशाचेर कारवाय करीत तांकां तालाव मारीत तांच्यो गाडयो ओडून हाडपी पुलिसांची ही गाळपणां ह्यो गाडयो धुल्ल खायत पडल्यात। हे चित्र तुमकां पळोवपाक मेळटा पणजे पुलीस स्टेशना मुखार। फाटलीं 6 वर्सां जालीं ह्यो गाडयो अश्योच पडून आसात। कायद्या प्रमाण ह्या गाडयां विशीं कारवाय कित्याक जावंक ना असो प्रश्न सध्या उप्रासता। हरशी शारांत बेवारस गाडयो दिसल्यार ताचेर कारवाय करपाची शिटकावणी पणजी महापालिका आनी गोंय येरादारी पुलीस दितात। इतके मजगतीं येरादारी पुलिसांक विचारल्यात आनी न्यायालयाच्या आदेशा बगर कांयच कारवाय करपाक शकना अशी जाप पुलिशे कडल्यान मेळटा। रेल्वेच्या दोट्टीकरणाक मेळिल्ल्या मान्यतायेंत खूब हेराफेरी केल्ली आसा। ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवन सरकार अदानीक फायदो करून दिता अशें म्हणीत काँग्रेस फुडारी कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान सरकाराचेर फोग काडलो। ह्या प्रकल्पाक लागून लोकांच्यो जमनी सरकारान बळकायल्यात अशें करून सरकार फक्त आनी फक्त अदानीची बोल्सां भरता, जेणे करून तो फुडाराक गोंयांक काबार करून उडयतलो अशी भिरांत विर्यातोन ह्या वेळार उक्तायली।
आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करपा खातीर दिल्ली निमाणी तारीख 31 मार्च ही फुडें धुकलची अशी मागणी हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक पत्र बरोवन केल्या. तेच प्रमाण आधार पॅन कार्ड लिंक करपा खातीर जे 1000 रुपया भरचे पडटात ते लेगीत घेवचे न्हय. देखून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घेतली अशी आस्त बाळगीत कार्लोसान लोकांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. मोपा विमानतळा वयल्या टॅक्सीकारांनी गाडयो घेतल्या आनी सरकारान टॅक्सी आसा तांकां टॅक्सी कावंटर दिवंक ना. ताचेर रिणाचे दोंगर कोसळ्ळ्या. देखून थळाव्या आमदारान टॅक्सी कावंटराचो विशय गंभीर्यान घेवचो तशेंच हो विशय सरकारा कडेन मांडून पेडणेच्या तरणाट्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी टॅक्सी असोसिएशनाचे फुडारी सुदीप तामणकारान केल्या. शेनवारा हणसोणा वाठारांत लीगल एड सोसायटी, देवी श्रावणी एडुकेशन सोसायटी, VM सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, अंजुना फ्री लीगल एड्स हांच्या जोडपालवान सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हायस्कूल घुवळे वखदांची जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. सामान्य मनशान घुवळे वखदांच्या वेवसायान पडपाक जायना. घुवळे वखदां घेवप्यांची म्हायती पुलीस अधिकाऱ्यांक दिवपाक जाय अशें उपनिरीक्षक शंकर कोमरपंत हांणी घुवळे वखदांच्या कार्यावळीक सांगलें. गोंयांत कितलेशेच विशय सुटावे जावचे शिवाय तशेंच होमकळून उरल्यात. सरकार हे प्रश्न सुटावे करपाक कित्याक अपेसी थारला ह्या विशया वयल्यान सरकाराक ह्या अधिवेशनात उजरायतले अशें वेन्सीन म्हणलां. वेगवेगळे प्रश्न सुटावे करच्या बदला गोंयांत नव्यो समस्या तयार जावपाक लागल्यात. सरकाराचे प्रशासन धड ना असो आरोप वेन्सी वेगोशन केला. शेनवारा राती शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बागा वाठारांतल्या हॅमर्स नायट क्लबांत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान AC केबल्स लासून गोबर जाले. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना.
आयतारा कोर्ताली सांगे हांगा एक पल्सर दुचाकी आनी टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. वळणाचेर दोगांय मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान ही घडणूक घडली. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी मनशोचारी आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो 35 वर्सां पिरायेच्या मनशाक मरण आयले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. कांय ते पयलीं ह्या सुवातेर दुचाकी चलोवप्याच्या धाकट्या भावाक अपघातांत मरण आयिल्लें. त्या वेळार ताच्या घरच्यांनी हे पेप्सी टेम्पो बंद करपा खातीर आंदोलनूय केल्लें, पूण अजून मेरेन तें बंद जावंक ना. मन की बात कार्यावळींतले प्रधानमंत्रीचे विचार लोकांक प्रेरीत करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. खूब मन की बात 100व्या कार्यावळी वेळार सत्तरींतल्या सगळ्या बुथांचेर मन की बात कार्यावळीची स्क्रीन लावन दितले अशें मंत्री सांगता. आयतारा वाळपय आपल्या कार्यालयांत मन की बात कार्यावळी उपरांत तो उलयतालो. कोलवाची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयांचेर आयतारा बरयत आपली. सरपंच आनी थळाव्या पंचान बसके वेळार लोकांचे प्रश्न आयकून घेतले. तशेंच उदरगतीच्या नदरेन कोलवा वाठारांत बदल हाडटली अशें आस्वासन सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी थळाव्या कोलवाच्या जनतेक दिलां. जाल्यार कोलवा पंचायतीन देवूळ, इंगर्ज मशीद आनी थळाव्यांचे कोयर कर माफ करपाचो निर्णय बसके वेळार घेतलो. वेवसायीक आउटलेट आनी हॉटेल मालकां कडल्यान रुमांच्या आंकड्या प्रमाण कर एकठांय करतले अशें कोलवाचे पंच मेनिनो फर्नांडीस हाणें बसके वेळार सांगलें. गोंयांत नर्सिंग कॉलेज आसा, पूण विद्यार्थ्यांक ती कमी पडटा. ताका नर्सिंग प्रशिक्षण घेवचे खातीर कर्नाटकांत वचचें पडटा. गोंयांत आशिल्ल्या नर्सिंग कॉलेजीन कमी जागे आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळना. हे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत नर्सिंग कॉलेज उबारपाचो विचार आसा. तसो प्रस्ताव सरकाराक धाडला. त्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळटकच अंमलबजावणी करपाचे नदरेन प्राधान्य दितले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयतारा मावशे पंचायतीच्या दावे वाठारांत आयोजीत केल्ल्या मेगा मेडिकल कॅम्पाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मंत्री उलयतालो. सरकारी कामां कशी सुशेगाद आनी बेशिस्तपणान चलता ते पळयात. सार्वजनीक बांदकाम खात्यान मार्डोळ वाठारांत भुंयगत केबलांच्या कामाक लागून फोंडकुलां मारिल्लें. तेच फोंडकुलांत शेनवारा रातीं एका गायेक जीव वगडावचो पडलो. ती फोंडकुलांत पडली आनी थंयच तिचो जीव गेलो. मुक्या जनावरांचो जीव बेशिस्तपणान घेतलो. खंयचें काम करतना थंय फलक आडोस तशेंच सादूरतायेची म्हायती दिवपी तक्ते लावपा इतकी बूद ह्या खात्याच्या कंत्राटदारांक आसा काय फकत अपघात जाले आनी लोकांचे जनावरांचे जीव गेल्या उपरांतूच ह्या यंत्रणेक जाग येता अशें म्हणलें जाल्यार तें चुकीचें थारचें ना.
रामनवमीच्या पूर्व सांजे बुधवारा दिवसले रामोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतले. ते निमतान गीत रामायण या महाकाव्याचे सादरीकरण जातले. छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर सांजेच्या 6:30 वरांचेर श्रीराम आणि हनुमान हांच्या फोटोची पूजा करून सुवाळ्याची सुरवात जातली, अशी माहिती हेर वांगड्या सयत रामोत्सव समितीचे संजय नायक हांणी दिली. फाटल्या बऱ्याच म्हयन्यांसावन अडकून उरिल्लो मंत्रिमंडळांतलो बदल गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना उपरांत जावपाचे लागीं थारिल्ल्याचें कळटा. काँग्रेसींतल्यान भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां मदले एलेक्स सिक्वेरा हांचे मंत्रिमंडळांतलो प्रवेश थारिल्ल्याचे संकेत मेळ्ळ्यात. खासा गोपा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या सप्तकांत गृहमंत्री अमित शाह आनी पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांची भेट घेवन ह्या विशीं चर्चा केली. ह्या बसके वेळार मंत्रिमंडळांत बदल करपा विशीं चर्चा जाली. एलेक्स सिक्वेरा हांकां मंत्रीपद दिवपाक पक्षश्रेश्ठी कडल्यान ग्रीन सिग्नल ह्या वेळार मेळ्ळा. ह्या अर्थसंकल्पात गोंयकारांक म्हारगायपासून पयस दवरपाक सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. हातूंत वीज उदकाच्या मोलांत वाड न करपाचे तशेंच इंधनाचेर सरचार्ज न लावपाचे निर्णय सरकारान घेतिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून सेगीत म्हारगायेक तोंड दिवंक पडपी गोंयकारां खातीर हो निर्णय दिलासो दिवपाक थारतलो. हो अर्थसंकल्प कर विरयत आसतलो अशे संकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्याचें कळटा. राज्याचे 2023-24 अर्थसंकल्प फुडल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री मांडटलो. ह्या अर्थसंकल्पाचेर निमणो हात मारपाचें काम सुरू जालां. अर्थसंकल्प तयार करच्या पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत उदरगती विशीं वेगवेगळ्या मळावेल्या जाणवनदारां कडल्यान तांच्यो म्हणणे आनी सुचोवण्यो समजून घेतल्यो. मंत्रिमंडळांतल्या मंत्र्यांच्यो सुचोवण्यो मुख्यमंत्र्यान जाणून घेतल्यात. सरकाराक म्हारग मोलांत वीज विकत घेवन ती वीज गिरायकाक सवाय मोलान दिवची पडटा. ताका लागून विजेच्या मोलांत वाड करची अशी सुचोवणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. आयच्या काळांत केन्नाच न सोंपी अशी एक समस्या म्हणल्यार कोयराची, जी दिसान दीस वाडत आसा. गोंयचे एक फामाद पर्यटन थळां मदले दोनापावलाची जेटी ह्या थळार व्हडा संख्येन पर्यटक येतात. तेन्ना अशा वेळार दोनापावलाचो परिसर नितळ दवरप लेगीत तितलेंच गरजेचें आसा. पूण पर्यटन खात्यान कोयराच्या बाबतींत ह्या थळाची कुयदाद घेतिल्ली दिसना. अन्न आणि वखदा प्रशासना वतीन शेनवारा मिलेट मेळाचे आयोजन केले. ह्या मेळाचे भलायकी मंत्री तशेंच FDA मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. आयच्या मॉडर्न काळात आनी आधुनीक जीवनशैलींत पोषक आहार घेवप म्हत्वाचें आसा. भलायकी घटमूट दवरपाक तशेंच पौश्टिकता दिवपाक मिलेट म्हत्वाचें थारता. ताका लागून ताचे विशीं जागृताय करपाच्या हेतान ह्या मेळाचें आयोजन केलां अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिली. ह्या वेळार मिलेटाची जागृताय करपी मार्गदर्शन सत्रां जाली. ह्या कार्यावळीक मजत गटाच्या बायलांनी वांटो घेतिल्लो. मेळाव्या दरम्यान FDA फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स ही खास गाडी ह्या वेळार दिली.
वास्को सड्यावयल्या सचिन भगत हाका मारहाण प्रकरण सडा वास्कोच्या नागरिकांनी शेनवारा सांजे मेणवाती पेटोवन आंदोलन केलें. सचिन भगत हो मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकाराचो खास कार्यकर्तो आशिल्लो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. बेकायदेशीर गजाली उक्ताडार हाडिल्ल्याचेर मारहाण जाता अशें म्हणीत सडा वास्कोच्या नागरिकांनी आंदोलन केलें. मार्च, एप्रिल, मे म्हयन्यांत सत्तरी म्हालात उदकाचो व्हडलो प्रस्न उप्रासता. उदकाची समस्या निर्माण जाता तेन्ना सरकारान ठाणे पंचायतींतल्या वसंत बांधाऱ्याक सांठोवन दवरिल्ल्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. बंधाऱ्यांतल्या उदकाचेर प्रक्रिया करून हें उदक पिवपाक तशेंच शिंपडावणी खातीर वापरचें अशें तांचें म्हणणें. राज्य सरकारान राज्यांतल्या रस्त्यांचो विस्तार करपाक येवपी आडमेळी पयस करपा खातीर 1977 वर्साचो गोवा हायवे ॲक्ट कायदो परतून सुरू करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली. तशेंच जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेंत जमीन मालकाची संमती घेवचे नात जाल्यार ती संपादन करून ताका 2013 वर्साच्या संपादन नेमा प्रमाण बांदारांतल्या दरा परस 2 ते 3 पटीन चड दर दिवपाचें सरकारान थारायलां अशी माहिती काब्रालान दिल्या. गोंयांत टीबीच्या दुयेंतीचें प्रमाण उणें आसा. ताका लागून गोंयांत लागीं लागीं टीबी दुयेंस मुक्त जावपाच्या वाटेर आसा अशें प्रधान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी टीबीचें दुयेंस तशेंच कोविडाचें दुयेंस उणें करपा खातीर आवश्यक ती सगळी खबरदारी घेवपाक आदेश सगळ्या राज्यांतल्या भलायकी मंत्र्यांक दिला. गोंयांत कोवीड तशेंच टीबीच्या दुयेंसांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान सगळी खबरदारी घेतला अशी माहिती तांणी दिल्या. पेडणेचो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकर भाजपान समाधानी आशिल्ल्याचें दिसना. भाजपा आपल्याक तिकेट दिवं वा ना दिवं फुडली विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडणेच्यानूच लढयतलो अशी घोशणा बाबून केल्या.